ताका कितें हांवें पर एकल्याक म्हळें सैरीक सोदूंक म्हाका सांगनाकात सांग बरो थोडे पळयतात कित्याक तो म्हाका सांगनाकात म्हणून हांवें एक्सप्लेन केलें हें बरें चेडूं म्हणटा ना उरल्यांक हांवें सक्कडी ती बरी न्ही म्हणल्यार बरी काण गेलें हर एकली बरी म्हाका देवान रचलें हर एकली बरी जांग पुरो तडबडीन सुकोन पडल्यात जांग पुरो थोडे सुकी गेल्यात जांग पुरो थोडे पात केल्यात ती तें केल्ल्या देखून ती पाड म्हण न्ही वायट म्हण न्ही ती केल्यांत पूण तूं तांकां त्या मापान पळयनाका दुर्बीण दवरनो तो तशें अशें त्या खातीर हांवें म्हळें म्हजी वास्तवीक तरान एक चिंतप कितें म्हळ्यार ह्या जगांनी आमी सैरीक पळोवंक ताका आसचें न्ही ह्या जगाक जायतीं दुसरीं कामां आसात आनी तुमी लायकनी ह्या जाकडे वचून म्हाका सैरीक पळयाप म्हाका सैरीक पळयाप म्हज्या भुरग्याक सैरीक पळयाप म्हणजे तें वचपी न्ही म्हूण बगता म्हाका जावंक बरो थोडे जाण करतात पूण तशें केल्ल्या देखून आमी म्हणटा बरें चेडूं आनी एक दवळ्ळा ताचें थंय कांय उणें म्हण आसल्यार आमकां सांगोंक अवकाश ना आनी आमकां तें पावट ना कित्याक एक ह्या जाक मोरी माय कशें सगळीं बगनां आपल्या काळजान दवरून बसल्लीं त्याच प्रमाणे एका ह्या जाकान कळीत आसल्यार म्हाका तें कळीत आसल्या एका मनशा विशयांत म्हाका सांगोंक जावना कित्याक आमी सांगोंक ना हांव उपरांत आनी म्हज्या दिसलें फादर तुमी कित्याक सांगोंक ना कितेंय जावन तें तुमकां सोडलें हांवें तें सांगोंक जायना कित्याक तो मनीस म्हजेर बरोवचो दवरून येवन म्हज्या कडेन उलयला म्हज्या कडेन सांगलां जावंक पुरो तो कन्फेशनान ताणें सांगोना अशें उलयतना ताणें म्हाका सांगलां जाल्यार तें हांवें सांगोंक जायना तो वायट तो खोटो हो बरो म्हूण हांवें सेग्रिगेट करूंक जायना देवान तशें करूं ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वापरवायचो दीस तुमकां सर्वांगी मागता सकाळच्या वेळार आमी सांगता मेळ्ळ्या देवा कारखान दिवची देवाची स्तुती गावची आनी देवाचे वर्त्या उपकार आमी मानून घेवचो आमचे वर्तो कायदो जावन आसा कित्याक सोम्यान आमकां दिल्लें जिविताचें देणें अपुरबायेचें तें संभ्रमूंक ताणें आमकां आपयलां जायतीं जाणां वर्त्या बऱ्या बऱ्या रितीर तें संभ्रमतात आनी अशें संभ्रमता आसतना आमी आमच्या खातीर न्हय आमी हेरां सांगता जियेत आसतना हेरां खातीरय आमचें जिवन जियोन अपुरबायचें करूंक आमकां दिल्लें आपणे जावन आसा हें जिविताचें देणें आनी तशें जाल्यार जिवितांत आमी एक जावच्याक सोम्यान आमकां आपयल्ल्या खातीर सोम्याक दिनवस्या सोम्याक आमी थँक्यू म्हणया आनी सोम्याचो उपकार बावडनो सदांच देवा लागीं एक जावच्याक कृपा मागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगेचे न्हू जायते जाणांक आमकां जिवीत देवान दिल्लें देणें म्हूण कळीत आसा मेजॉरिटी ऑफ अस नो इट आनी अशें आसता हें जिवीत कित्याक आमकां दिलां कशें आमी जियेत जाय त्या प्रमाणे आमी चिंतलें जाल्यार देवान हें जिवीत दिल्लें जावन आसा ताच्या वर्त्या रुपकारांत आमी भागीदार जावच्याक त्या देखून आमी केदाळाय लग्नाच्या मिसांत म्हणचें आसा यू आर द को क्रिएटर्स ऑफ गॉड म्हळ्यार लग्न उपरांत तुमी त्या सक्रामेंताच्या वर्त्या बळान जियेत आसतना ह्या संवसारांत वाडा आनी चडा संवसार बरा म्हूण अब्रामाक दिल्ले तेच हुकूम देवान आमकां एकल्याकी दिल्या आनी त्या खातीर आमच्या जिवनांत जायतीं भुरग्यांचें देणें आमी घेतलां आनी भुरग्यांच्या देण्या द्वारे हो संवसार चडत आनी वाडत वेता आनी त्या द्वारे आमी देवाच्या रचनेच्या रचनाच्या कार्यांत भागीदार जाल्लीं जावन आसात तुमी लग्ना जिवितांत मेतेर जाल्लीं त्या खातीर तें जिवीत भोव मोलादीक जावन आसा हर एक जिवीत मोलादीक जावन आसतना आमच्या हर एकल्याचें वैयक्तीक जिवीत देवान दिल्लें देणें मोलादीक जावन आमी घेवचें कितलीं वर्सां जियेता म्हणलें आमकां मुख्य न्हय कशें आमचें जिवीत आमी जियेल्या ह्या जिवन आसा तें प्रमुख जावन आसा थोड्यांक बगोवंक पुरो हांवें इल्लें लांब जियेल्यार बरें आसलें म्हूण पूण ती देवाची म्हणून थोड्यांक बगूंक पुरो म्हाका कित्याक इतलें प्राय
आनी कितें हांव मरो ना म्हूण थोड्यान बगोवंक पुरो पूण मरोन येता म्हणटना कोणाकी मरोंक नाका एक्चुअली कित्याक की म्हळ्यार ते आमच्या जिवितांत आमी बगचें जावन आसा थोड्यान कितें जालें म्हणटालीं कितलें लांब हांवक पयलींच्या कसलें हांवक नातिल्लें आतां बरें लांब हांवक आमकां दिलां देवान म्हजी आवय बापूय इतलीं वर्सां वांचोनात पूण हांव आनीकी वांचल्या म्हजी आवय बापूय 60 वर्सांत मेल्लीं आनीकी हांव 80 वर्सां जाल्यार आनीकी जिवंत आसा तें देवाचें देणें ते तूं जिवंत आसाय तूं मेलाय तें आमचे वयर ना तें सगळें देवा वयर वंदन आसा कित्याक देव कितें आपयता तें आमी वचचें देव कितले दीस हांगा दवरता त्या देखून कोणें म्हणल्यार म्हाका एबडी आपयल्या जाता म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार ताका थंय हें ना खंय एंट्री ना खंय ताच्या दाराची की भायर पडल्या खंय म्हळें हांवें कित्याक की म्हळ्यार देवान आमकां दिल्लें ह्या संवसाराचें जिविताचें देणें बऱ्या तरेन जियोंक आसा आमी बऱ्या तरेन जियेत आसा मुखार कशें तें जियेचें म्हणलें हांव तुमकां सांगतालो आमी एका मनशा विशयान चिंता ना एकादो तो मनीस थंय आयलो जाल्यार आतां फकत हिल्डाबाय विशयान हांव चिंता ना हिल्डाबाय थंय आयली ती म्हळ्यार हांव कितें म्हणटा हिल्डाबाय तुका 100 वर्सां हांव गे आनी ती म्हणटा खाले बाय 100 वर्सां हांव म्हणटात तुमी म्हाका आतां ते मेल्यार जायत म्हणून चिंता कित्याक थोड्यांक तें बगता काल्याक आमी चड वांसो जाय म्हणून जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटात 100 वर्सां हांव गे जायत प्रेज गॉड जितलें दिलें जाल्यार बरें आसा म्हणटात थोडीं आनी एकली म्हणून सिसील बाय म्हणा भारी बरें फादर आनी गे 100 वर्सां मेळ्ळीं जाल्यार भारी बरें आसा फादर म्हणटात कित्याक म्हळ्यार जिवितांत आमी खंयच्या तरान आमचें जिवीत पळयता त्या प्रमाणे आसचें थोडे जाणां म्हणटात 60 म्हणल्यार पुरो फादर आनी एक 5 गेले जाल्यार 60 आनी 5 म्हणल्यार पुरो ताच्या की सर्थीक जिविताची म्हाका गरज ना म्हणटात तर आमी कितें म्हणटा साध्य ना हें आमकां जियोंक जायना म्हणल्यार थोडे संद्राप आमी उसारचे जावन आसात आज आयत्या जाणांक लांब हांवक नाका जालां थोड्यांक दिसता आमी कित्याक आनी की जिये जाय आमचें जिवन जालें आमी आतां प्राय जाली आनी मेल्यार व्हडणय ना तें डिफरंट ते कित्याक चिंता म्हण थोड्यांक पुरसण जाल्या म्हण दिसता जियोवन ह्या जिविताची पुरसण जाल्या म्हण आमकां मलगडी आज आमकां नाका जाल्यार पोरकले उलयता आसतना म्हणा लागली फादर देवान ओगी उडास केल्लो जाल्यार बरें आसलें फादर म्हज्या आवयचें म्हणा लागलें ताका हांवें म्हळें तें म्हाका तुवें पयलें सांगो ना म्हाका कितें संतुस्कांव लावंक आपयल्लें ताका ती म्हणलें काल जालें फादर हांवें संतुस्कांव लायिल्ले उपरांत बेगी मरनात ती वाचतात आनी ती म्हणा लागली हूय की फादर म्हाका गुर्तू नातिल्लें फादर आनी आपय नाका म्हळें आनी आपय नाका आनी एक कडेन गेल्लो आनी ती म्हणाली फादर कांय 2-3 दीस काडटा कोण ना फादर पूण हांवें थंय इमिडिएटली गेलो आनी संतुस्कांव लायलें आनी तेच्या खातीर मागलें आतां मागोन 9 म्हयने जाले आनीक आसा ती बेड्डार आसा ती तिची साखरी करची म्हणटा फादर देव बरें करूं फादर तुमी तें संतुस्कांव लायिल्लें देखून तिच्या मुखामळ पळोवंक जालें आनी कितलीं वर्सां ती वाचलेली हांव तिची सेवा करतां व्हेरी रॅर ह्या दिसांनी तसलें सांगचें पळोवची ती सून म्हणटा आनी कितले दिसांनी वाचो न्ही फादर हांव तिची सेवा करतां म्हळ्यार शाबास पटलून धरलें आनी म्हळें व्हेरी गुड तसलें एक मनोभाव तुजें थंय आसा म्हळें तोच व्हरतो हय थोडे फावटी कितें बगता की म्हळ्यार ताणीं तें वळवळटा आसतना गायी जातात आनी बेड सोर्स जाता ते दळा मेल्यार जायत म्हूण बगता पूण जिविताचें देणें आमच्या मालगाड्यांक दिल्लें म्हणजे मेल्यार जायत म्हूण न्ही तेंचे मुखामळ पळोवंक आमकां भाग मेळटा पळय सद्दां दिसान दीस आनी ती सेवा करता आसतना तातूंत जावन आमकां मेळची ती खुर्पा आसा पळय ती आमी वांडून घेवंक जाय त्या देखून आमची मलगाडी जड जावंक नजो आमकां आमची मलगाडी कितेंय जायत तांचे कडेन कांय आसल्यार मात पळोवचें नासल्यार तांकां पळोवचें ना तसलें एक मनोभाव ह्या दिसांनी बारीक तो एक मेटिरियलिस्टीक मनोभाव म्हणटा आमी मेटिरियलिस्टीक एक लोक म्हणटालो घाल तेकली म्हणा लागली म्हाका फोन करून फादर पयलें त्या आवयन पुरा कांगणां भितर दवरलीं खंय फादर मागीर एक दीस 12 कांगणां घालीं खंय फादर घालीं खंय फादर गिलिटाची पूण ताणें चिंतलें विचारलें खंय हिडे आलोंक सुरू केलें हातांत खंय कांगणां माय भांगाराचीं गो म्हळें खंय दुसरे दीस जावन कितें सकाळचें ब्रेकफास्ट येतालें खंय दनपारचें लंच येतालें खंय सांजेर जेवंक येतालें खंय मागीर एक संवय जाली आनी हालोन तूं रावली खंय बरें जेवण आनी पुरो येतालें खंय मागीर पळय थोड्या जाणांनी हें कांगण ह्या कितेंय मुठींत आसल्यार मात्र मालगाड्यांचें हें
आमी तांकां त्या रितीर पळयत आसतना फाल्यां सकाळीं तूं मलगडे ह्या म्हातारो आनी म्हातारी जाताना तुका पळयता त्या रितीर म्हणलें एक चिंतप आमकां 12 जाणां उण्यांक कळीत आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी बऱ्या तरान पळय जाय. देवान आमकां दिल्या ती सकत मलगडी आमकां जड जावंक नजो. आमची मलगडी वरती आस्त. त्या देखून हांव म्हणचें आसा म्हणजे मांयक हांव कितें म्हणटा, मांय तूं मरोंक मागता ही थोडे फावटी पूण हांव म्हजे ह्या जाकी दिक्षंत साबार वर्सां मुखार वयच्या म्हणसर तुवें वाचो जाय. कित्याक वाचो जाय? म्हजे खातीर मागोंक माग बसोन प्राय जाल्ल्या प्रमाणे तुवें मागचें आनी तुवें मागल्या देखून म्हाका वर्ती शाती म्हज्या मागण्या आनी तुज्या मागण्या सांगात येता आसतना सडीत आनी सडीत करपा मेळटा माय केदाळ म्हणचें आसा. आनी त्या प्रमाणेच हेरांचे मालकांचे मागणें तें आमकां कळीत जाय. ते आमचे खातीर मागतात. तुवें तेजी सेवा केल्ले लक्षण वगेत रावना तांचे कडेन दिवंक थोडे फावटी कांय आसचें ना. तसलें कांगणां आनी आसचें ना थोड्या कडेन. ते कांगणां नात म्हणून तांची सेवा करिनासतना आमी तांकां सोडचें खंय घेवन घालचें. खंयचे आतां प्रायसाची घरां आसा तांची विदोळी कळीताय. चिंतूंक पुरो आमी बरें आसा तें बरें आसा पॉश आसा पॉश तुका पूण तांकां न्ही. तांच्या घरांत आसतना हांवें केदाळा मांयक म्हज्या म्हणचें आसलें, मांय आतां जाल्यार हांव तिका म्हणटा तुजें तें घर तुजें घे. कितलें पॉश हेरांचें घर आसल्यार तातूंत कांय तुका फायदो ना. तुज्या घरांत तुवें काडिल्लें तुवें दवरिल्लें तुवें एक वेळा न्हिदल्यार कोणी विचारचें ना तुका. तुवें उठोन बसल्यार कोणी विचारचें ना. कित्याक म्हळ्यार तें तुजें घर. केदां म्हणून हात पांय हलतात पळय तेदा म्हणून सांगात हात पांय हलनातले तत्त घरांत घाल म्हणे अरेंजमेंट करया मुखारी. त्या देखून म्हज्या भावान भयणीन आमी मटेरियलिस्टीक तरान आमच्या मालगाड्यांक पळोवचें न्ही. आमी बऱ्या तरान पळोवंक जाय. त्या देखून तांकां दिल्लें तें जिविताचें देणें ती बऱ्या तरान जिवंक पळयतात. आखरीचे घडी थोडीं जाणां आनीक बरें जिवंक पळयता. कित्याक म्हळ्यार वात अकरेक पालवांच्या पयलें कितली ब्रायट जावन जळटा गो तें. आनी आमी म्हणटा दळमिणी मिणी म्हणटाली तांबळे कसलो पर जळ. तशेंच मालगाड्यांक तांकांच म्हळ्यार जिनस आसा. हें कित्याक आमी चिंता ओंगी म्हळ्यार आमी कितें केलां ताचे वयर आमचें जिवन आमी अवलंबन करूं ना. आमी ती एक सपरेट म्हूण चिंतलां. प्राय जाल्ल्या उपरांत ती सपरेट आनी ताच्या पयलें ती आमची ना. थोडीं जाणां बरें कर पळयतात तें बरें. सो आमच्या जिवनांत लौकीक व्हडली म्हणटा आमी लौकीक रितीर आमी जियोंक पळयता. पळय आतां आमच्या जिवनांत आमी जल्मल्या 4 मेटां घालून बारीक अशी 4 ताळयो पेटल्या. ताचे उपरांत इस्काला गेल्या बारीक फस्ट दीस इन द स्कूल इज व्हेरी गुड. मागीर आमी गेल्या हायस्कूल जालें डिग्री जाली युनिवर्सिटी जाली कामाक लागलो उपरांत तरी बडती जाल्ल्या उपरांत मागीर सदांच म्हणटात तें सॅच्युरेट जाता जालें तेंत काम करनात आसतचें मागीर अल्टार एका तराचें पुरासाण बगता. पुरासाण केल्लें करी जाय तेंच घे तेंचं काम म्हजें सकाळीं येवचें आनी सांजे म्हणसर तें काम करचें आनी पाटी येवचें तातूंत काय नवें सावन ना म्हूण तूं चिंताय तर नवें सावन सुरू कर. तें काम करची शाती आनी तें काम करचें एक कौशल्य तें म्हणटा आमी तें बरें करून तुवें नव्या रितीर करूंक जाता. आनी अशें आसतना जिवीत अपुरबायेचें जावंक जाता. आनी आमी थोडे फावटी कितें करता पुरासण जाली जायतें काम जालें कितलें तेंपां काम 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 म्हणून रिलॅक्स करूंक पळयता. रिलॅक्स करचे थोडे संगती बरे आसात. रिलॅक्स करचें म्हळ्यार थोडे फावटी एक आवटींग वयचें सादारण एक आसचें या थोड्यांक मेळचें या कुटुंबाकारांची भेट करची कोण इश्टमंत्र आसा तांचे सांगात वयचें. आनी थोड्यांनी तें डिफरंट तरान घेतिल्लें आसा. रिलॅक्स करचें म्हळ्यार इल्लें एक तेंबो काडून बसचें या आनी खंय एका फिल्माक वयचें आनी खंय एक कितें दुसऱ्या तरान तें एन्जॉय करून जाय तें खावचें आनी तें रांदचें हें रांदचें नातल्यार आडोवचें. ह्या दिसांनी मॉडर्न टायमान तें इन्स्टंट फूड केदाळ तुवें घडये भितर तुका हाडे जाता. थोडे जाणां म्हणटा 2 मिनटां राव फादर आत्तां हाडयता फादर तुवें हाडोवचें नाका म्हाका तें नाकाय नाका. कित्याक कोणा कोणाचें हाडून तुवें घालें तुवें कांय रांदलां एक पेज दी जेवया नॉट ए प्रॉब्लेम एट ऑल. तुजें तसलें पुरो रुचीचें खावन कांय करूंक ना आमकां म्हण सांगचें. कित्याक म्हळ्यार माया मोग वांटून घेवन सो आमी कितेंय करता आसतना थोडे फावटी आमच्या घरांनी पात्रां बेता आसतना थोडे फावटी माय म्हणटा म्हाका आज रांदूंक जायना म्हाका हेजे पेंकट दूख म्हणटा आसतना हांव तो वचून रांदिल्लें ताचे बदला बायलें हाडी येतालें पात्रां बेता जमगे रे
बैलेट ना तुज्या हातान रांदिल्लें बरे तरेन आनी पात्रांव म्हणपाक लागलो दीस इज वॉट आय वॉन्टेड हें म्हाका जाय आसलें एक तवशें घेतोन दिल्यार म्हणना एक ल्हान कुडको मासाचो मेळ्ळ्यार म्हणना या मस्ती मेळ्ळ्यार म्हणना तें म्हाका जाय आसलें त्याच्या बदलाक आमी खंय खंय हाडोन दवरलें जाल्यार त्या देखून आमी मोगाच्यान तो मोगनी म्हणना हांव मोगवय पूण रुचीक कितें आमच्या जिवनाक मौल्य आदारीत कितें तें आमी पळोवंक जाय आनी अशें आसता जायनंत म्हूण कांय ना सगळें जाता त्या देखून आमी रिलॅक्स करून चिंतलें जाल्यार घरांत बसूनय रिलॅक्स करूंक जाता बऱ्या तरान जिवंक जाता चिंतप आमचें बदली जाय पडटा पूण आमच्या थंय कितलेंय एंटरटेनमेंट करून दी कितेंय रिलॅक्स करूंक नानान तरांचे मेथडॉलॉजी उपयोग करून दी कितलें आसल्यार आमकां थोडे फुडें फावना म्हणल्यार बरी बगता खरो जिविताचो उद्देश कळीत ना खरो जिविताचो उद्देश आमकां कळीत ना त्या देखून आमी एक सॅच्युरेशनाक गेल्ले उपरांत आमकां बगता कितें म्हजें थंय कितें उणें आसा हांवें केलें आमी डुईंग म्हळ्यार अचिवमेंट पार्ट मात्र पळयता तो मनीस काम करता तेदा आमचो म्हाका उपयोग आसा थोडे कडेन घडचें आसा तो कामाक उपयोग जाल्यार येवं दी रावन तो आमच्या आश्रमांत रावन दी एखादो तो उपयोग ना तर आमी ताका घेवन काले फायदो आमकां तें लायबिलिटी जाता नश्ट जाता वो जाल्यार काम करता आसेट जाता ना आमी हेरांक त्या प्रमाणे लेखूंक जायना मनशाक आमी बऱ्या तरान लेखूंक जाय जिविताचो उद्देश कसलो जिविताचो उद्देश फकत करचें 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 न्हय जिविताचे उद्देश आमचें जिवीत खंयच्या तरान आमी मांडून हाडलां तें मुख्य जावन आसा लुकाचो वंजल पळया लुकाचो वंजल 12 अध्याय कितें म्हणटा अपुरबाय तरान जेजू आमकां अशें सांगता उपरांत जेजू तांकां वोपास सांगली एक ग्रेस्त मनशाचे बुंयत एक फावटी उदांड पीक जालें तवळ तो आपल्या इतल्या चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजे कोठारां मोड घालता आनी वडकण बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा साबार वर्सां पावशें दास्तान केलें जायतें तुका आसा सो कसाय घे खा पिये आनी गम्मात मार पूण देखून देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयच्या राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसाचो आसा तर तुवें दास्तान केले सगळो माल कोणाचो जातालो असली गत म्हणयत आपणाक दिरवी पुंजायतल्यांची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्यांची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू म्हणटा हत्त पिशा यू फूल यू डू नॉट नो वॉट इज हॅपनिंग आनी अशें म्हणटा आसतना तुका दिरवें तूं पुंजायताय तुका दिरवें पुंजोवन दवरताय आनी तूं आजच मरण पावलो तर कोणाक तें आनी ह्या खातीर आमचें जिवन आमच्या खातीर न्हय मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवनांत आमी कितें करूंक जाय आमकां संतोश भोगूंक जाय आमी आमचें जिवन हेरां सांगता वांटून घेवंक जाय आमच्या जिवनांत लीव गूड वर्क्स लीव इन गूड वर्क्स म्हळ्यार बरीं कामां तुवें करूंक जाय एपेसकारां बरयल्लें पत्र सांब पावलोन एपेसकारां बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 10वी वळ कशें इतल्या अपुरबाय तरान आमकां सांगता पळय आनी अशें म्हणटा की वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदार जिये जाय म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत देवाच्या हाताचें काम आमी क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदार जिये जाय म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत पळया ताणें आमकां रचल्यांत त्या देखून क्रिस्त जे वी आर द हँडीवर्क ऑफ गॉड आमी देवाची वर्ती रचना जावन देवाचें वर्तें काम आमी करूंक आसा देव कितें तें करता बरें काम करता त्या देखून आमी मेतेर जातना सगळें बरें करच्या खातीर आमकां ताणें सोर वायटांतलें आमी भायर येयचय वायटांत आमी जियोचें त्या खातीर हांवें म्हळें लौकीक थरान आमी जियेत आसतना लौकीक विशयांत ह्या संवसारांत जियोच्या विशयान मात चिंता शिवाय आत्मीक आनी आध्यात्मीक तरान चिंतचें उणें जालें जाल्यार आमच्या जिवनाचो सार तितलो अपुरबायेचो जायना जेजू क्रिस्तान कसं लौकीक जिवन जियेत आसतना आत्मीक आनी आध्यात्मीक तरान आपल्या बापा सांगाता आसलें तें मिसांव तो मानून घेता एकाडेन तो म्हणटा हांवें पवित्रान घेवंक आसा पवित्रान ताणें घेतला ताका ती गरज नासली आमच्या पातका खातीर ताणें तो घेतलो जावन आसा जॉर्डानान परत तो म्हणटा म्हाका पवित्रान घेवंक आसा कसलो तो पवित्रान
खुर्साचे मरण त्याच्या रक्ताद्वारे आमकां नवे जिवीत आनी तसले पवित्रान तो उलयता बॅप्टिजम आय हॅव टू सफर दॅट डेथ ताका कळीत आसलें जाल्यार त्या रितीर आसून जाल्यार आध्यात्मीक तरान आपल्या बापाचें मीस जावन ताका कळीत आसलें सगळें खंयच्या तराचें मरण तो मरतलो म्हूण कळीत आसल्यार सुकारी तो मारिना बोवापुरबायची जिणी 33 वर्सांची जिणी त्या देखून पोरेकलो म्हणा लागलो अशें प्रीच करतना आयकलें कितले वर्सां तूं जियेताय ते न्ही ती वर्सां कशें सोबयताय कावंट युअर ब्लेसिंग नेम दाय वन बाय वन तातूंत आमी केदाळे सेमिनारींत आसतना म्हणचें आसलें ईट टू लीव म्हळ्यार जियोवच्या खातीर जेवचे आनी खावचे खातीर जियेनाका डोंट लीव टू ईट अँड ड्रिंक अँड मेक मेरी कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना आपुरबायचें करूंक आमी शकतलो तर आमी सगळ्या वायटांतले भायर येवंक जाय म्हजें जिवन म्हजे खातीर मात्र न्हय म्हजें जिवन हेरांक देवान म्हजें जिवन म्हाका दिल्यार जिविताचें देणें दिलें जाल्यार तें हेरां खातीर जियोंक त्या खातीर कित्याक म्हाका जिवीत हेरां खातीर आमी जियेत जाय तसलें एक वर्तें आपोवणें आमच्या हर एकल्याचें जावन आसा तें आपोवणें थोड्यांक मात न्हय हर एकल्याक ह्या संवसारांत जियेल्याक हर एकल्याक आपोवणें आसा तुजें जिवन हेरां सांगता हें करा रुखाक पळया रूख कितें करता झाड आसतना ल्हान बी आसतना झाड जाता झाड सगळें भुंयचें ईट काण घेता आनी त्याचो सूर्याचे किरणांत काण घेता आनी तशें वाडोवन 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 वेता रूख वाडत वेता पळया ताका कसो तो वाडत वेता आनी अशें वाडत गेल्ल्या उपरांत तो जायत्या सुकण्यांक आदार दिता ताची गोंटेरां मानूंक ताका दिता आमकां बरें फुलां दिता फुलां जावन फळां दिता सावळी दिता खोली दिता लांकूड दिता हर एक दिता पूण आमी जायते फावटी फळां दिल्या तर रुखाक थँक्यू रुखा तुवें म्हाका हें फळ दिलें म्हूण आमी सांगना ल्हान भुरगीं सांगतात पळयलें तुवें ल्हान भुरग्यांक तें आमी शिकयलें जाल्यार थँक्यू म्हूण पुता रुखाक थँक्यू ट्री म्हणटा रुखा थँक्यू कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवनांत ताणें तें भोगिल्लें जावन आसा आनी अशें आसतना आमी रुखा पळयतना रूख केदां थँक्यू म्हूण एक्सपेक्ट करिना ह्या वर्सा तुवें म्हाका थँक्यू म्हणनाय येवच्या वर्सा हांव तुका पणस दिना म्हणना पणसाचो रूख आंबो दिना म्हणना तो तुमी जायते जाणां रांदूय केल्या बाबड्याची वाल केली जाल्यार ना तुवें म्हाका कांय बरें करूं नाय तेची वालींत बोबळीं दिवची फुलां येवची ती तेची कालेती जावन आसा पूण केदाळे आमचे जावन एक उपकार बावडनी ते एक्सपेक्ट करिनात आतां तुमी पळया मोडां कशें मांडटात आनी मोडां मांडून ती कुडके जावन पावस देंवता ना आमी कुडके जायना आमकां कुडके जावंक नाका आमकां सपरेट जावंक नाका म्हाका कुडके जाल्यार म्हाका दुखता म्हणना मोड म्हणटा येवन हांव कुडके जाल्यार शिवाय पावस तेगेलो पडचो ना ती कुडके जावन तो पावस जावन ह्या भंयक दिता न्हय पळया न्हय तुमी येताना केदाळ खंयच्या तुवें म्हाका ट्रॅवल करत जाल्यार सायडीची विंडो सीट मेळ्ळी जाल्यार हांव बारी संतोश्ट कित्याक म्हळ्यार भायर पळोवन एकदां न्हंय आनी मेळ्ळें उदक आनी दिसलें पुरो हांव बेंगलोर जावन दिसा येवन आसलो शिराडी घाट जावन देंवता आसतना ती न्हंय येता पळयलें हांवें ती कितलें आपुरबाय तरान वळटा फास्ट वळटा आपणाक खाली करूंक तेचे बदलाक न्हंय म्हण येता जाल्यार हांव वळना हांव हांगाच रावता बरो जाय म्हाका ना पूण आमचो मानव तोच म्हाका आनीक मेळ्ळा संतुश्ट जावंक जायना म्हाका खरो संतोश तांचो न्हय न्हंयचें एक एग्जाम्पल तुमी पळयलें जाल्यार ताची कितले फास्ट ती देंवन येताली लागले की हांगा सकयल येतना हांव पळयलें गुंड्या तेण्यानी पळय येतना पळयलें नेल्यार तेणे येतना पळय कितली फास्ट वेता कोताय एक 2 कडेन हांवें पळयलें उदक रावल्लें आसा मुखार पळयता देंवता ते जाल्यार म्हज्या मोतीक आयलें ही कसली न्हय हबा आपणाकच कांयच धरून ना केतना वरेक तें उदक वचोन दर्याक सरवता ते म्हणसो ती सगळी फूल आपणाक जें आसलें सगळें लोटून दिता ती न्हय उदक दोन घेना आपणाक पूण आमी आमच्या जिवनांत जायते सेल्फीश जाल्या म्हणून म्हाका बगता आमी कोणा खातीर आज पयशे जमयता जायते पयशे आमचे कडेन दिल्या देवान ग्रेस गे आमकां दिल्या थोड्यांक पूण दिल्ली कालें करता पोरेकलो म्हणा लागलो म्हाका आमचो इतलो धाकटेर म्हणजे सांगता अशें बसून आसलें हांव ताका म्हणलो म्हजे इश्ट आसा बाबा
ताचें इनकम कितल्याक कोत्ताय तुका म्हणा लागलो बँगलोरांत आसा जायती बिल्डिंगांनी आसात व्हडले IT गाणी दिल्यान ताचें इनकम म्हयन्याक 10 करोड खंय तो म्हणा हांवें म्हणलें ते 10 करोड कणो कालें करता तो म्हणलो कालें करता म्हण सांगचे तो म्हणा लागलो सांजेर बसता 1-2 पेगांत उठना म्हणा लागलो तो 4-5 पेगांत जाल्यार उठचें बारीक उणें 12-1 म्हणचो बसता येता न्हिदता दुसऱ्या दीस 1 वराक उठटा काय दनपारां खाता पियेता कोणाक मोगाचें न्हू हत्त पिशा ते आसले 10 करोड न्ही ताका हांवें ताका सांगलें एका दोळा तसले 1 लाख म्हणे आसलो जाल्यार म्हयन्याक ते एक बरें करून हेरांक कडेन वांटून कितलें बरें करी येतालें न्ही म्हणून त्या मागीर एक म्हाका मोतीक आयलें तसलो 1 लाख म्हयन्याक आमकां हेच जाल्यार तडपटी आमी ताच्या पर्यंत मागीर बसून खावंक सूर करूंक आसा त्या देखून ते देवान दिनातलें तडपटी तसलें बरें जालें म्हण चिंतलें कित्याक म्हळ्यार अशें भितर येता आसतना जायते ग्रेस्त काय येता आसतना जायते स्वार्थपणी तातूंत रिगता आमी नाका नाका म्हळ्यार तें रिगोवन आमकां त्या एका परिस्थितीक लोटचे चान्सय आसा त्या देखून देव कितें दिता तातूंत आमी संतुश्ट जाय देवान थोड्यांक जायतें दिलां जाल्यार कित्याक दिलां वांटून काण गे हेरां सांगता घे मेतेरचा म्हणल्या खातीर ते दिलां तुज्या ग्रेस्त गायेंत हेरांक कितें फायदो ना कित्याक तुवें ती वांटून घेवनाय तुजे इतल्या दवरल्याय म्हाका दिल्लें हांवें केल्लें जायते फावटी म्हणटा थोड्यांनी म्हणचे आसा हांवें कश्ट काडले मुंबयचे 1-2 जाण रेतीरेक आयिल्ले आमच्या DRC पट्टाक आनी तो म्हणा लागलो इल्लो हाम भावीत आसलो तो म्हणा लागलो काल म्हण चिंतला फादर म्हज्या कुटुंबाचें न्ही हांवें केल्लें म्हळ्यार चड वेळ वेसोना बावा हांवें म्हणा नाका हांवें म्हजें म्हाका हें सगळें तात्कालीक जावन आसा 4 पयशे तुज्याड आशिल्ले तातूंत 2 पयशे हेरां सांगात तुवें वांटून घेतलो जाल्यार जावचो संतोश कळीत आशिल्लीं मनशां केदाळय आपणाक होड करून दवरिना थोडे जायचे थोडे हांव केदाळे म्हणटा थोड्यांक इल्ले तुका दवर कित्याक म्हळ्यार तुजें उतर प्रायर काल एकली म्हणा लागली फादर सगळें हांव दितां फादर हर एक दितां फादर म्हाका नाका फादर तें सगळें दितां म्हाका हांवें सांगलें म्हाका एक घर मात तुमी बांदून दिल्या पुरो उरलें सगळें हांव तुमकां दितां म्हजो कितलो जागो आसल्यार हांव तुमकां दितां म्हणलें बाये वय आसाय तूं एकली फाल्यांचा कडेन कोणाक उडास आसचो ना तुवें दिल्लें त्या देखून तुका कितें इल्लें गरजेचें इल्लें देवाक कळीत आसा तुका कितलें दवरी जाय कितें करी जाय तें कळीत आसा जाल्यार तुज्या मोतींत काल एक घर बांदिल्ल्या लक्षान तुका रावंक जायना ती एक सूर्य आसा कोणी नाच तेका त्या देखून तें दवर त्या देखून कवगी संवसारांत मेळिल्लें आनीक मेळोवन दी म्हण हेरांक सत्यानाच करचो स्वभाव थोड्यांचो आसा हेरांक तिणें केलां आमकां हिणें दिलां तें बघून आतां आमी ती केलें बरें करया म्हणचें ना तिणें तें म्हळ्यार आसतना म्हज्या कडेन हांवें जायतें दिलां फादर पूण आज म्हाका दिवंक कोणी ना त्या देखून म्हजे थोडे नाल्लांनी आसा ताका इल्लें म्हणी दी जाय खंडीत जावन दी जाय कित्याक म्हळ्यार तिका कोणूच ना तर तिणें दिलां इतलें दिलां इतलें दिलां गी दिवच्यान तेजे जिवान तिणें जरयलां जाल्यार आयच्या परिस्थितीन तिची परिस्थिती इतली बरी ना हांव म्हळें बाये कितेंय गरज पडटा आसतना भियेनाका तूं इसार आसा आमी सोण घालीन हांव कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हाका दिवना जावंक पुरो जाल्यार पवी सभेक दिलां तुवें येतेश्ट मापान दिलां म्हाका कळीत आसा कित्याक हांव चडपडी केले तर सोडून आयलो आसा बाय आमकां हाची गरज ना बाय उरल्यांक गरज आसल्यांक दी बाय म्हणून सांगून कार असेंत पाटी हाडून आयिल्लो आसा जाल्यार काल म्हणे दिल्लें आसा कित्याक हांव म्हज्या ट्रिनिटी सेंट्रल स्कुलांत आसतना पळयल्लें आसा आनी एका ह्या जाकान थंय हाडिल्ली ती वरवीं ते हाडिल्ले ते वेजिटेबल्स ते हाडिल्ले ते रांदवय ती सगळें हांवें पळयल्लें जावन तिका ते दळा दिल्लें त्राण आशिल्लें बरें करताली ती आतां तिची प्राय जाल्या आनी तिका करूंक कश्ट व्हरता त्या खातीर हांवें तिका सांगिल्लें जावन आसा कित्याक मदर तेरेसा आमकां बोवा पुरबायतरा म्हणटा जावंक पुरो तुका हर एकल्याची बूक थांबोवंक जायना एकल्याची बूक थांबयली जाल्यार पुरो त्या खातीर कापुजीन अन्न करता आसतना म्हज्या काळजांत एक स्त्री पयस जावन येताली तिचे एक मोतीन म्हज्या केदाळ म्हणटालें की तितून म्हणचो पाटी वचो जाय कांय नासतना तिणें पावतना 4 वरां जातात कोणा तो एक उद्देश दुसरो उद्देश आमी एकल्यांनी मेळोन हेरांक इल्लें जेवण दिल्ल्या देखून कितलें संतुश्ट जावंक जाता त्या तुका आज आमचे कापुजीन अन्ना प्रोजेक्ट इतल्या आपुरबायेन चलता लोकांच्या त्या वर्त्या मिनातेन लोकांच्या त्या उदारपणान लोकांच्या बऱ्या मनान 2 जाणांक जावं दी 4 जाणांक जावं दी 400 जाणांक आज इतल्या आपुरबायेचें जेवण दिवन आतां चड जावन येतात नंबर चड जाल्यार इवण नाय देव त्या प्रमाणे
हाड दिवनूच आसा तें जावन आसा आमी हेरान थंय मोग दाखोवचो हेरांचे बुकेल्ल्या पोटांक इल्लें म्हणी जेवंक दिवचें कांय व्हडलें वून आमी व्हरोंक दिवंक ना कांय व्हडलें मासा मासलेचें जेवण आमचे कडेन दिवंक ना एक पेज एक चटणी एक लोणचें आनी सकयल इल्लें चड कंट्रिब्युशन आयलें तर एक बरें व्हरून हें दिता आसतना त्या रेतेरी उपरांत तें तांणी जेवण वेता आसतना कितली खुशी भोगता थोडे फावटी कांय उरानातल्या दळां थोड्यां जांक कांय उरान म्हणना ती जेवण गेली न्हय पुरो आमकां सांजेर आसा ती जेवण गेली न्हय तांच्या वाट्याक गेली न्हय आमकां कांय चलोंक ना हांगाच न्हय आमी आसचे त्या देखून हेरांनी तशें संतोश भोगतना आमी तो संतोश भोगोंक जाय त्या देखून आमचें जिवीत एक संभ्रम जावन आसा तें जिवीत कितल्या वर्सांच्या मनशा बदलाक तें जिवीत आमी कशें संभ्रमलां तें मुख्य जावन आसा आमच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना एकामेकाच्या मोगान जियेत आसतना तसली रूच आमकां कळत जाय कोणीय जावं दी आमी थोडे फावटी सेग्रिगेट करच्या ओ बरो तो बरो न्हय हें बरें ताका तर हांवें बरें केल्याक म्हळें सैरीक सोदूंक म्हाका सांगनाकात सांग बरो थोडे पळयतात कित्याक तो म्हाका सांगनाकात म्हणून हांवें एक्सप्लेन केलें हें बरें चेडूं म्हणटा उरल्यांक हांवें सगळी ती बरी न्ही म्हणल्यार बरी काण गेलें हर एकली बरी म्हाका देवान रचलें हर एकली बरी जावंक पुरो थोडे फावटी सुकोन पडल्यांत जावंक पुरो थोडे सुकी गेल्यात जावंक पुरो थोडे पात केल्यात ती तें केल्ल्या देखून ती पाड म्हण न्ही वायट म्हण न्ही ती केल्यांत पूण तूं तांकां त्या मापान पळयनाका दुर्बीण दवरनो तो तशें अशें त्या खातीर हांवें म्हळें म्हजी वास्तवीक तरान एक चिंतप कितें म्हळ्यार ह्या जगांनी आमी सैरीक पळोवंक ताका आसचें न्ही ह्या जगाक जायतीं दुसरीं कामां आसात आनी तुमी लायक न्ही ह्या जाकडे वचून म्हाका सैरीक पळयाप म्हाका सैरीक पळयाप म्हज्या भुरग्याक सैरीक पळयाप म्हणजे तें वचपी न्ही म्हूण बगता म्हाका जावंक बरो थोडे जाण करतात पूण तशें केल्ल्या देखून आमी म्हणटा बरें चेडूं आनी एक दवळ ताचें थंय कांय उणें म्हण आसल्यार आमकां सांगोंक अवकाश ना आनी आमकां तें पावट ना कित्याक एक ह्या जाक मोरी माय कशें सगळीं बगनां आपल्या काळजान दवरून बसली त्याच प्रमाणे एका ह्या जाकान कळीत आसल्यार म्हाका तें कळीत आसल्या एका मनशा विशयांत म्हाका सांगोंक जावना कित्याक आमी सांगोंक ना हांव उपरांत आनी म्हज्या दिसलें फादर तुमी कित्याक सांगूंक ना कितेंय जावन तें तुमकां सोडलें हांवें तें सांगोंक जायना कित्याक तो मनीस म्हजेर बरोवचो दवरून येवन म्हज्या कडेन उलयला म्हज्या कडेन सांगलां जावंक पुरो तो कन्फेशनान ताणें सांगोना अशें उलयतना ताणें म्हाका सांगलां जाल्यार तें हांवें सांगोंक जायना तो वायट तो खोटो हो बरो म्हूण हांवें सेग्रिगेट करूंक जायना देवान तशें करूं ना आनी आज एक रूख तूं बरो न्ही तुका हांव सावळी दिना तूं हांगा येवन रावताय वतान मरो जाय म्हणना कोणी ताच्या लागीं वचून सेगेर रावलो जाल्यार ताका तो सावळी दिता हां तुका आंबे दिना हांव इगम हात दिता खंयच्या रुखान सांगलां तें आज आमी आमच्या फायद्या खातीर आमी इल्ले सेल्फीश जावन तें पळोवचें हें पळोवचें ह्या जाकाची जिवीत आनी ह्या जाकाचे दोळे अपुरबायचे देवाचे दोळे जावंक जाय ह्या जाकाची चिंतप देवाचें चिंतप जावंक जाय आनी त्या देखून आमी जायतें मागोवंक जाय आमच्या क्रिस्ती समर्थते खातीर आमी क्रिस्ती समर्थतेंत थोडें चिंतून पळोवंक जाय आमी हेरांक सकयल घालना थोड्यांक वयर दवरच्याक न्हय त्या देखून आमचे हात बऱ्या तरान सेवे खातीर आमी विनियोग केल्ले सेवेन तितले ते आसूं दी शिवाय फायद्या खातीर न्हय फायदो जोडच्याक न्हय मदर तेरेसा त्या खातीर म्हणटा एका मनशाक तूं खाण दिवंक शकसी एका मनशाक बरें करूंक शकसी एका मनशाक एक तुजें हांसो दिवंक शकसी तेंच पुरो एक 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 म्हूण हाड जातानांत आनी गुडी जारे हाडला तेणें गुडी जारे खाणाच्या तशेंच आमच्या जिवनांत कितलें बरें करूंक आसा बरें भुरगे आयले आनी ते म्हणूंक लागले फादर म्हजें काम देवान म्हाका बरें काम दिलां फादर आनी म्हाका कळीत आसलें हांव म्हज्या रेतीर मंदिरान ताचें नांव सांगलें जावन आसा ताका काम मेळ्ळें तें ताची आवय येवन सांगूंक लागली आनी तें हांवें ताची विटनेस हांवें दिल्ली जावन आसा आनी त्या खातीर हांवें म्हळें भुरग्यां थँक गॉड देवाक आर्गां दी दुसरें क्रिएट बेनेवलन्स कितल्या जाणांक जाता तितल्या जाणांक काम दिवय खंय सकडी अवकाश आसा थंय सकडी वचून काम तांकां दिवय आनी तेन्ना तांकां बरें जातालें आनी तुजो उडास ती दवरची नात पूण
देव तुजो खंडीत जावन तारबास्त मापान उडास दवरता. कोणी उडास दवरता म्हण आमी बरें करचें न्ही मोगाचें न्हू. उडास दवरनातल्यारय तुमी कांय रागार जायनाकात. जायतीं जाणां उडास दवरना हांव पळयता जाल्यार रागार जावंक ना. कित्याक की म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुका बरें केल्याक तूं बरें करशीं जाल्यार कसलो फायदो तुका. तें कोणी करता, अन्य धर्माचें करता म्हणटा तो. तुजें बरेंपण हेरांनी तुका मानून घेनातल्यार हेरांनी तें ताका उपकार बावडणी करिनातल्यार तुजें बरेंपण रावोंक नजो. देवाचें बरेंपण रावना. न्हंय वळची, सकयल वेची आनी दर्या म्हणसर केतना ती एक जाता की संगम जाता की तेदा म्हणसो ती रावना. मदें हांव वचना, शिराडी गाडीत हांव गुंड्यांत रावना म्हणना रावता म्हणना ती नेल्ल्याड येता. नेल्ल्याड जावन मागीर येवन दर्याक ती कशें कुडसता. त्या देखून मोगाचे भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवीत जावन आसा भो अपुरबायेचें संभ्रामचें जिवीत. संभ्राम हर एक घडये लिवींग आवर लायफ टू 100% म्हणटा आमी. लिव युअर लायफ टू 100%. केदाळ म्हाका उडास येतालो तेदा पयले म्हणटाले सचिन तेंडुलकर हॅज गिवन 100% इन बॅटींग. काय 100% म्हळ्यार ताणें मारसो शॉट बरें करून मारला. त्या देखून आमचें जिवन जियेत आसतना बरें करून जियेया, संभ्रमान जियेया. And that is what living 100% of your life. देवाचे आशीर्वाद हांव तुमच्या वयर मागता आसतना आमकां देव सांबाळून दी. दीस आनी दीस आमच्या सेवेदोरी हेरांचें जिवन बरें करूंक, त्या दोरी आमचें जिवन सोबोवंक जाय जाय कृपा आमकां दिवं दी. विनोद गांगुळे आनी तेची टिमा खातीर आमी मागता आसतना बुआपुरबायची सेवा दिता आसतना जायतें बरेंपण तांकां लाबोवन दी. बरी भलायकी तांकां दिवं दी. आमी सर्वांकी जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्या देवाक आमी आर्गां दिता आसतना ताचो उपकार बावडटा आसतना देवाचे आशिर्वाद मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.